सांग्यार आमदार शेकड्यांनी माडाचे सुवातेर वाणी एग्रो प्रकल्प कसो येता काय म्हणून शेतकी मंत्री विजयान रिमार्क मारला। वादग्रस्त प्रोजेक्ट इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान पास केल्लो। आता शेतकी मंत्र्यान शेतकी संचालकांकडे स्पष्टीकरण मागला। खात्याचो रिपोर्ट म्हणटा 900 माड आसात, 10 माड मारल्यात। रोजगार संधी तयार करपाच्या नावान माडाची अशी कत्तल योग्य काय म्हणून विजयान आपल्याच खात्याक प्रश्न केला। 3 वर्सां फाटी सांग्यार वाणी एग्रो कंपनीच्या बियर आणि विस्की प्रकल्पाक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाची मंजुरी मेळिल्ली। सुमार 3 लाख चौखंड मीटर ऑर्चर्ड जमनीर सोऱ्याचे फॅक्टरीक मंजुरी दिल्ली। तेन्ना ऑपोजिशनान आसतना विजयान हो विशय तापयल्लो। आता तो शेतकी मंत्री, ताणे वाणी एग्रोचेर झोनल शेतकी अधिकाऱ्यांकडे स्पष्टीकरण मागला। शेतकी खात्याच्या इन्स्पेक्शन रिपोर्टा प्रमाण प्लांटान सुमार 900 माड आसात। बर्ड रॉट रोगान प्लांटातले 11 माड मेले, बाकीच्या माडांकूय रोग लागल्या। 2-3 वर्सां फाटी ह्या सुवातीवेले 10 माड मारिल्ले। प्लांटातल्या माडाक शिपणावळीचे उदक ना आणि तांची देखरेखूय जायना। आज हेंकां ते आरटीआयन भायर काडिल्लें, पयर आमी ताजेर एक हांवें फायल मूव केल्ली आस्किंग द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टू एक्झामीन कोकोनट bacterial diseases affecting coconut plantations in Sange. Bird rot म्हणते एक दुयेंस आसा, ते सांग्यार जाला काय कितें आनी थंय चॅक करपाक हांवें ताचे ते प्रॉपर्टीनी धाडिल्ले। जो रिपोर्ट आयलो तो हांवें हाजेर ट्विटराचेर ट्वीट केल्लो। रिपोर्ट म्हणटा की अबाउट 900 माडाची झाडां आहा जी आतां आर नॉट वेल टेकन केअर ऑफ। So, I jumped to a conclusion because I am a little passionate about this Vani Agro issue. That you are starving the tree to death. You can either kill a tree or you can starve it to death. या रिपोर्टाचेर शेतकी मंत्र्यान शेतकी खात्याक काय प्रश्न केल्यात ते हे 900 माड आशिल्लो प्लांट कोकोनट ऑर्चर्ड जायना आणि रोजगार निर्मितीच्या नावान अशे माड मारप योग्य? I have spoken to the Chief Minister myself. I have said if you want to keep Vani Agro, you want to have this brewery, first of all you should understand it's a red category industry. Red category industry hatta आणि एक माडाच्या भाटान माड मारून रेड कॅटेगरी इंडस्ट्री हाडप, this is completely anti environment. हे जावंकूच जायना, हे पहिले। सेकंड, तू हाडटलोच जर तुझे कमिटमेंट पयलो दिला म्हणून जर हे जाता जाल्यार वी शुड शिफ्ट दिस टू अ इंडस्ट्रियल एरिया। वाणी हो रेड कॅटेगरी प्रोजेक्ट तो करतलो म्हणून सरकारातल्या लोकांनी कोणाक उतर दिला असल्यार माडाक साल्वार करूंक प्रोजेक्ट उद्देगीक वाठारांत शिफ्ट करचो म्हूण विजयाचो सल्लो। शेतकी खात्याच्या इन्स्पेक्शन रिपोर्टराचेर सांगेचो आदलो आमदार उलयलो। शेकड्यांनी माड मारले म्हूण बोवाळ मारतले ते खरे काय शेतकी खात्याचो रिपोर्ट खरो म्हूण ताचो तेन्नाचो विरोधक आणि आता सरकारान आशिल्ल्यांक प्रश्न। आता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट म्हणटा की 3-4 वर्सां पयलीं ती माड कापले हे मेळटात आणि ती 10 झाडां त्या वेळार खुबशे लोकांनी हांगा हंगामा केलो शेकड्यांनी झाडां कापल्या म्हणून। आता खरें पोट म्हाकाय कांय खबर ना, कारण हांव डायरेक्ट तातूंत भितर कांय इनवॉल्वमेंट म्हजो कांय हें नाशिल्लो। हे प्रोजेक्ट हाडपाचो एक सोल इंटेंशन वॉज टू प्रोवायड एम्प्लॉयमेंट। आता आमी पळयतात एक क्वेश्चन हांगा ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टरचो आसा की तो इंडस्ट्रियल झोन काय एग्रीकल्चर, म्हाका खबर ना आता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थंय इन्स्पेक्शन करपा फाटलो हेतू कितें आसतलो म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सीबीआयच्या चौकशेचेर आपूण सातिस्वेत ना। 2013 वास्को सड्यार शाळेंत जाल्ल्या 7 वर्साच्या चलयेच्या रेप केसीन चलयेचो बापूय उलयला। ताणे सीबीआयन फायल केल्ल्या केशीच्या क्लोजर रिपोर्टाक ऑब्जेक्शन फायल केला। सीबीआयन रिप्लाय फायल करपाक टायम मागला। केस 4 जुलयाक येतली। चलयेक आपूण न्याय मेळोवन दितलो म्हूण बापायक विश्वास। The CBI has not done the investigations on ground reality. They have done it on scientific basis. If the investigation is done on ground basis and through a proper manner, this case would have been cracked. So I have filed of 2 pages objection on the CBI that I am not very happy with the CBI. Finally the CBI has to agree that they want time till 4th July. The Honorable Court was very pleased with the 2 pages filed by me, and I am very confident in this case that I am winning this case.
there are also some more evidences which will be produced before the honorable court, which I am not disclosing right now. But I am very thankful to all the people who have helped me. Most probably the press and media person, the guys who are called press and media. दोन 2012चे वेळी चर्च हल्लो केशीन खुनाचे यत्नाचे कलम 307 सरकारान रद्द केला. केशीन आरोपी आशिल्ले फादर आनी बाकीचे आरोपींक थाकाय. सरकार मायनॉरिटी आड ना हे गजाली वयल्यान स्पष्ट जाता म्हूण राजकीय बदनामीचो अजेंडा चलयतल्यांक मंत्री विजय सरदेसायाची जाप. ह्या केशीन आरोपींनी पुलिसांकूय बडयल्ले. तातूंतलो नेमको खर तो आरोप सरकारान फाटी घेतला. 30 तारीख दुसरो उरला ती केस नाल्यार आनी मुट्टेली पोस्टपोन हें जावचें ना जाल्यार म्हाका दिसता. कित्याक नाल्यार फक्त घातपोटान व्हरून गो करतालो लोकांनी ताणें फोटो काडले म्हणजे सारके आनीक बरें सांगलें हांव उबो रावपाक थिंगा. आय विल एप्रिशिएट द जज आयचो डायरेक्ट आयकलेली ताणें पाटी मारूंक ना म्हाका आनी आपोवंक. 2012 इलेक्शनाच्या वेळार वेळी चर्च हल्लो जाल्लो. ते केशीत 2 पाद्री धरून 22 जाणांचेर खुनाचो यत्न केलो म्हूण IPCच्या 307 धरून बाकीची कलमां लायिल्ली. मडगांव कोर्टात केस चलताली. ही कलमां फाटी घेवची म्हूण सरकाराचेर थंयच्यान फाटली कितलींशींच वर्सां बरोच दबाव येतालो. सरकारान दिल्ले उतर पाळ्ळे म्हूण विजय सांगता. गव्हर्नमेंट ऑफ गोंयकारपण बिलीव्स that no religious leader is capable or would ever intend to attempt to murder somebody. This is one. Secondly, what also statement करता है is a political statement that we have kept our word, that we keep our word. But it is also a fact that the JMFC earlier in this case has clearly said that these are minor injuries and this don't call for attempt to murder section to be used, which is why this was earlier withdrawn and the government then, the old government had moved an appeal. That appeal is now withdrawn. So एक म्हाका खोश भोगता की सरकारान दाखयलेलें आहा की सरकार उतर राखता, सरकार गोंयकारां बरोबर आहा, सरकार सगळ्यांचें बरें जावचें हें मानून आहा आनी चड करून जे कोणाक दिसता सरकार एकूच लोकां खातीर ओ मायनॉरिटी कम्युनिटीचेर विरुद्ध आहा अशें जें कोणाचेर प्रोपगंडा जो चलता तो आयच्यान हो प्रोपगंडा बंद जावपाची गरज आहा. कित्याक आमी जें सांगलां तें आमी केल्लें आहा. ह्या हल्ल्यांत पुलिसांकूय बरोच मार खावचो पडिल्लो. तांकां बडयल्ले. पुलिसांक मारूय लागिल्लो. आतां ते केशींतलो नेमको आरोपूच सरकारान रद्द केला. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. घेऊया एक ब्रेक.